अडसरा पोळो अडसर म्हळ्यारी शियाळाचे नाजाल्यार छान तरणाचे सोय. हे अडसरा पोळो आम्ही सकाळीचे खाण ना म्हणताना संजेचे खाणाक करचे. हे आमगेले दाळी तोयाचे कुटांक जोर असताना कसले तिकसाणी हुमणा लगी छान असताना हे होग्गी करूक जातनी उडदा पोळ्या मणकेची फुल्लेंच्या दवरूचे आवश्यक. एक शियाळाचे नाजाल्यार एक जिवो नरलाचे सोय करचे उत्तम. नाजाल्यार अधिक सुक्को नातिलो नाक जाल्यार पुरो. आता 2 कप सुरे उरो काणू उदक घालून धुवन 3-4 मणिकूर फुगत घालता. तर्ण नरला सोय जाय जाल्यार काडयात. उतले चड जाल्यार तुतलेंच छान. एक मिक्सर जारांत सोयी आनी ओरोवय घालून लनची वांटून काडका. अशी ಸ್ವಲ್ಪ खरखरी आनी दाट करून वाटिल्यार पेडावणांत दवरून उची उंडी करून शिजोवंक काडयात. लनची करून वाटिल्यार हे पिठान पोळो काडयात. जाय तितलेंच मीठ आनी 1 चमच जिरें घालका. आता हे पोळो काडूक तयार. तुम्ही हे पीठ संजेची वांटून फ्रिजांत दवरून खरदूस सकाळीक पोळो करूक काडयात. सर्वांकी केगेचे चॅनलांतूय स्वागत. आता मी शे व्हिडिओज चड केल्यानसर इंग्लिशांतूय आमगेले कोंकणी भाशेंतूय तिकसाणीचे मिठसाणीचे गोडसाणीचे रंदई अडगई हे सगळं व्हिडिओस तुम्ही एक व्यू करका आणि सर्वांकी पामचे म्हणटा शेअर करका. व्हिडिओस लाईक कराय, शेअर कराय आणि सबस्क्राईब कराय. मीडियम उज्जारी पोळ्या कायली खून करून एकदाय पीठ घालता. असले नॉन स्टिक कायली जाल्यार पीठ राखून 1 सेकंड जातरी संत पोळो सारोंका. नाजाल्यार पिसून वतलो. अधिक पातळ करता म्हूण ना. एक ढंकन दवरून शिजूका. या पोळो मोव आसा जाल्यार छान सुवात. अधिक बाजून नातिले काडचेच्या. येसी सगळं पोळे काडयात. खून दाळी तोय जावो तिकची हुमण जावो लागी खिलारी तृप्ती जाताना. ಸ್ವಲ್ಪ पिंडार घालून पोळो काडल्यार चेडवांक छान इष्ट जाताना. पोळ्या फडी कालयले करूक हे पोळ्याचे कुटूक करून सोयी आनी गोड घालन चून घालून छान करून कालोंका. हे कृष्णाष्टमी दिसाक निवेद जावन करप आसा. तावडी तुम्ही येशी करते नव्हे. व्हिडिओस लाईक आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नका.